स्टार्ट केली कन्स्ट्रक्शन करपाक तांची कंप्लीट जायना पण स्लॅब मारले ते स्लॅब घालपाक मेळना आयज जी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कितें येता ती सारकी ना आयज रिवर डिसिल्टिंग पासून जाता ती मिक्स जावन लोकांक सप्लाय करतात 3 म्हयने 20,000 ट्रक मेळटात आयज 30-35 पडला हेका लागून आयज लोक त्रासान पडला आयज जे अटल आसरा जी स्किमीचे पासून जे रिपेर घेतली ती 1.5 लाखाची 3 लाखाची ते पासून कंप्लीट करपाक जायना म्हाका जाण जावपाक जाय ही नॉर्मल जावपाक गोंयांत रेंव आदले रेट देंवोवपाक कितें स्टेप्स घेतल्यात स्पीकर सर एक म्हणजे त्यांनी सँडाचो विशय जो काढला पळय न्ही हे एक तर सँड कंटिन्युअसली पयलीं आमच्या वेगवेगळ्या रिवरांतल्यान काडटाले काही लोक म्हणजे हे एक्सेस करपाक लागले चूक न्ही की खूब मोठ्या प्रमाणात पंप पयलीं ट्रेडिशनल सँड काडपाची पद्दत आशिल्ली जी स्वता बुडोवन सँड काडटाले किंवा कोण्यांनी आपले डबे बांदून काडटाले पंप लावपाक लागले आनी पंप लावन कंप्लिटली सक्शन करून ते काडप आनी हेजो इम्पॅक्ट एनवायरमेंटाचेर जावपाक लागलो न्हंयच्यो दोनी बांद कोसळपाक लागले मानसो हे जावपाक लागल्यो सो डॅट थोडे लोक हायकोर्टात गेले आनी हायकोर्टाचें पिटिशन विच इज नंबर 14 ऑफ द 2018 फायल्ड बाय द गोवा रिवर नेटवर्क प्रोटेक्शन डायरेक्टेड टू द डिपार्टमेंट हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या प्रमाणे ही सँड सगळी बंद करची पडली आनी पुराय गोंयांत ती वेळच्या वेळी हायकोर्टान स्पीकर सर वेगवेगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा सँड काडटा ते पंप काडटा ते सो डॅट हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत स्टेट गव्हर्मेंटान सगळी रेंव बंद केली ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमकांय खबर आसा की रेंव गरजेची आसा रेंवे शिवाय जावपाक शकना म्हणून एक गजाल आमी एनआयवोन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो शाफोरा रिवर आसतली परत मांडवी आसतली जुवारी आसतली ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर सावथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सँड थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची जेणे करून स्टेटींतलो रेवेचो रेट सँड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून वी आर चार्जींग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 मेट्रीक टन 600 रुपीज वी आर चार्जींग फॉर द 8 मेट्रीक टन तेंची हे येता तेंच्या कडल्यान आमी चार्ज करता निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000 बीन वयतले त्या ती आमी एट प्रेझेंट डिसिजन हे घेतला आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही तुजें सांगलें ती सँड आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सँडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन करता आमी एफिडेविटूय फायल केला की आमी ऑफिशियल सँड मायनींग जे आसा पळय न्ही अकॉर्डिंग टू द NIOच्या रिपोर्टा प्रमाणे ऑफिशियल सँड मायनींग सुरवात करता स्पीकर सर आमकां गोंयांत कितली सँड जाय आनी कितली सप्लाय जाता ते कितें स्टडी केल्या स्पीकर सर हाजो स्टडी रिपोर्ट ना हांव हेजेर फ्रँकली कारण डे बाय डे डिमांड जो कारण कन्स्ट्रक्शन गोंयांत खूब वाडत आसा नवीन म्हणजे रुरला पासून ते कोस्टल बेल्टा पर्यंत प्रोजेक्ट खूब मोठ्या प्रमाणात येता त्या हेजो स्टडी केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन ना कारण हांव फटींग उलोवचो ना हांव खरें सांगतलो ओके त्या खातीर तूं म्हणटा तो विशय एक आसा की आमकां तेजो एक स्टडी करप गरजेचो आसा आनी कितली जायी हितूर आतां जी ती रेंव कितें म्हणटा ती दुसरी एम सँड जी आहा पळय न्ही ती थोड्या क्रशरवाल्यांनी सुरवात केल्या बट ती थोडे कडेन उपयोगाक येना प्लास्टरींग आनी हेका ती सँड उपयोगाक येना ओके त्या खातीर ती तो एम सँडाचो अल्टरनेटिव्ह आमी वेगवेगळ्या हांकां क्रशरवाल्यांक दिला की एम सँड सुद्दां जी आहा ती मार्केटात हाडची जेणे करून रेट हो कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून बट एक आसा ट्रेडिशनल एकूच सांगता हितूर हांव
फक्त हो प्रॉब्लेम चड कित्याक जाला खबर आहा, जे सक्शन पंप लावन काडटात आनी विशेश करून सावथ गोंयान काडटात. नॉर्थ गोंयान मॅक्झिमम लोक हे ट्रेडिशनल काडटाले, सावथ गोंयान मॅक्झिमम हे सक्शन लावन काडटाले. त्या खातीर इवन दो ते खूब मारामारी हे ते जावपाक लागले, ती बंद करप. सँड हे एक्स्ट्रक्शन पंप लावन काडपूच न्हू, ते सक्शन पंप लावन काडपूच न्हू, ते बॅन जावपाकूच जाय. ट्रेडिशनल पद्दतीन काडची आनी तांकां लायसन्स दिवपाची, ह्या हेजेर आमी आसा. स्पिकर प्रश्नकारांक सोंपता. जिरोवर श्री